भाजपान तिकेट दिली जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सावड्डे मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी लढोवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचें आदलो खासदार विनय तेंडुलकरान उलोवन दाखयलां। तशेंच आनीकूय कांय जाण सावड्डे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढोवपाक तयार आसात, मात पक्ष जो निर्णय घेतले तो सगळ्यांक मान्य आसतलो अशेंय तांणी सांगलें। सावड्ड्या तुमचें नांव चर्चेत आसा, सो फुडले 2027 कितें तयारी जाल्या? तयारी म्हणजे खूप जाणांची नांवां चर्चेन आसा, एकूच अजून शेवटी पार्टी कोणाक तिकीट दितली म्हणल्यार सगळ्यांनी लावली। तुम्ही इच्छुक आसा? आतां तो म्हणटा म्हाजें नांव चर्चेन आसा म्हणटकर इच्छुक आसात। सो तुमी दावो करतले? दावो करतले? दावो म्हणजे पार्टी ज्या उमेदवाराक तिकीट दितले ते वेळार सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी सगळे उमेदवार। सो सद्याक कितें फूट बी कितें पडलेली आसा बीजेपी सावड्ड्या? फूट कांय ना। सो बीजेपीचे कार्यकर्ते सध्या नाराज दिसून येतात? ना, कांय नाराज ना, एक संघ सगळे आमचे आमदारा बरोबर आसा, सगळे आसा।